नमस्कार. आम्ही एक अशी पिढी आसा जांच्यांनी टेक्नॉलॉजी पळयल्या जावं एन्शंट इक्विपमेंट पळयला. आमी बैलगाडी पळयल्या, आमी नांगर पळयला, आमी नांगराक लागपी जू पळयला, गुटो पळयला, आमी पाटले पळयला, आमी खोटले पळयला. आमी अशी एक शेवटची पिढी म्हणू शकता. आता 21व्या शेंकड्यान जे आसा ते सगळे काळ बदललेलो आसा. कोण्याच्या सुपाच्या जाग्यार प्लास्टिकची सुपां आयल्या, मेटॅलीक आयल्या, नांगराच्या जाग्यार मशिनां आयलीं. जे आतां आमी आसा तांच्यांनी टॅक्नॉलॉजीचो उपयोग करून घेतला आनी एन्शंट जी इक्विपमेंट आहा तांचे उपयोग करून घेतला. पूण हेज्यान फुडें जे कितें पोरणे आशिल्ले ते लोकांक खबर नासतना आतांची जी भुरगीं आसा ल्हान ल्हान तांकां नांगर म्हटल्यार खबर ना, तांकां जू म्हटल्यार खबर ना. म्हणून ही जी टॅक्नॉलॉजी आसा ती कितपर्यंत येतली आमच्या कामाक. जे रिसोर्सीस जे तरेन आतां रिसोर्सीस काडटा, मातयेंतल्यान रिसोर्सीस काडटा ते पळयल्यार हे जे सगळे रिसोर्सीस आसा ते 100 वर्सांनी सोंपतले. ताच्या उपरांत कितें? तेज्या उपरांत पर्याय सद्या तरी कांयच ना. आमी पळोवंक गेल्यार LPG गॅस आसा ताजो सांठो जो आसा तो 70 वर्सां मेरेन येतलो. ताच्या उपरांत पर्याय कितें? परत आमी चुलीं कडेन वयतले, परत आमी लाकडाच्यो चुली पेटयतले. जो कोळसो आसा जाका सद्या लायट यूज करपाक करता जावं बाकीच्या कामांक लागून करता, तो कोळशाचो भंडार आसा तो 120 वर्सां मेरेन येतलो अशें म्हणणें आसा कितलेशेच जाणकारांचे. ताच्या उपरांत कितें? सद्या तरी बॅटऱ्यो ज्यो आसा बॅटरेच्यो गाडयो आयिल्ल्यो आसा पूण ताका मटेरियल लागपी आसा ते तितल्या प्रमाणान मेळना. सो ताच्या उपरांत कितें? ताच्या उपरांत जे आमी फाटल्या 40 वर्सां पयलीं आमी जे वापरताले, आमचे जाणटे वापरताले, 20 वर्सां पयलीं पासून वापरताले ती इक्विपमेंटां आमकां परत वापरची पडटली. कित्याक तर हे सगळे रिसोर्सीस आसा ते सोंपतले आनी परत आमकां त्या काळा कडेन आमकां वळचें पडटलें. कित्याक सद्या तरी ह्या सगळ्या प्रकाराचेर ह्या सगळ्या रिसोर्साचेर ताजो अल्टरनेट कांयच सद्या तरी कोणाच कडेन ना. आमच्या जाणट्यांनी इको फ्रेंडली सगळे इक्विपमेंट वापरलेले पूण आतां जे आसा ते प्रदुशणकारक सगळे जे आसा आमी वापरता, खास करून प्लास्टीक. आमी लोकांनी जास्त करून प्लास्टिकचो कमी वापर करपाक जावो. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार आमकां ह्या जे आनी आमची येणारी जी पिळी आसतली जी 150 उपरांत जी येतली हाय टॅक्नॉलॉजी आसूं शकता पूण तेन्ना जगतलो खरोच तोच जो पिकयता तो. कित्याक आयज काल आमी पळयताच सगळेच भुरगे शिकता आनी सगळेच भुरगे कामाक वचूंक सोदता. शेती कडेन कोणूच वळना. पूण हेज्यान फुडें अशें जातलें की सगळेच लोक शिकलेले आसतले पूण शेत करपाक कोण नासतना आनी जो शेतकार आसतलो जो पिकयतलो तो सदांच फुडें राजा आसतलो ना की शिकलेलो. आनी जाका आमी आयज टॅक्नॉलॉजी म्हणून म्हणटा आनी 150 वर्सांनी ती परत नांगरणीची इक्विपमेंट येतली आनी ती तेंची टॅक्नॉलॉजी आसतली हे याद रावता.